मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमची इश्टागोत वा आमचें नातें देवा बरोबर विस्वासीपणाचें आनी भावार्थान थीर आसूंक जाय. आमी पळयता अब्राहम देवाचें उतर आयकता आनी तें सांबाळटा. कित्याक लागून? कित्याक ताणें देवाचेर विस्वास दवरलो. देवान ताका आपलो गांव देश सोडून भासायलोले देशान ताका वचूंक सुरवात तो कोत्ता. तो सगळेंच आपणाचें सोडटा, चिंतिना फुडार कितें जातलो, देवाचेर विस्वास दवरता आनी फुडलें पावल मारता. अशें म्हण चिंतिना म्हाका सगळें पयलीं समजोणी जाय आनी मागीरूच हांव म्हजें फुडलें पावल मारतलो देवा, अशें तो कांय म्हणना. तो आपली फुडलें पावल मारीत फुडें वता. कित्याक तो देवाचेर आपलो विस्वास, देवाचे उतराचेर विस्वास आनी भावार्थ दवरता. आनी हेंच कितें आमी पळयता जेजू फारिझेवांक आनी हेरां लोकांक सांगता, जी कोण म्हजें उतर सांबाळटा ती सासणांक वा ती केन्नाच मोडची ना, सासणाचें जिवीत मेळटलें. पूण फारिझेव आनी हेर जे आयकता तांकां ती समजणी नासली. कित्याक ते आपणाचें चिंतून वो आपणाचें हितून आसलें की आमी कशे भाशेन जेजूक ना करूंक जाय. आनी ताचे लागून जें कितें जेजू सांगता ते आयकून आपणाक जाय पळय ते प्रमाणें ते इंटरप्रेट करून ते आपले जे इच्छा आसा जेजूक ना करपाक ते प्रमाणें ते पळयताले. आनी ताचे लागून अशें ते जेजूकय मारूंक फातर उखलता म्हणून आमी हे शुभ वर्तमानान आयकलां. आमच्या जिवितान आमकांय देवाचें उतर आयकूंक ते सांबाळूंक आमकां आमंत्रण. पूण खुबशे पावटी आमी हे संवसारान जियेता आसतना संवसारी वस्तू आमकां बुलयता वो आमचे भितर जो आवाज आमी आयकता तो आवाज आमी वो तो उलो आमी सारके स्पश्टपणी तपासना. जेन्ना आमी ते तपासता तेन्ना आमकां कळीत जातलो हो उलो हो आवाज देवा कडसून येता, म्हजे कडसून येता. म्हजे कडसून येता जाल्यार तो आमी पयस करूंक जाय देवाचेच आदारान, आनी देवा कडसून येता जाल्यार ते उतरा प्रमाणें आमी म्हजें जिवीत जिवंक जाय. तो जोच आदार आमकां जण एकल्याक मेवल्या पुरो म्हूण आमी सांत मागुया.